सुग्रीवीरावन सुरुवातीची गायन आमी गावुया. हे म्हज्या उगडासा कुरात A14:5-7 A14 page 7. हे म्हज्या उगडासा Jezuci agniamadu bavardano pude sohora bismeton moni thod koru yadnik sevok vidor sohorda yogar diuya सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. एमिसाचें बलिदान भेटयलां. सोबून गेल्या आमच्या बाबा मार्कोस सिल्वेरा पयल्या वर्साचो आमी उगडास कोत्ता. तशेंच मागता सोपून गेल्ले रुजारिया पिशोद म्हयन्याचो उगडास कोत्ता. हे आमच्या भावा भयणांक सासणाचें जिवीत पुनर्जिवन पावोवन आमी मागुया. तशेंच मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता. कॅस्पर मेल्कर लुईस, मेल्क्यो आब्रियो, स्नेडन रॉड्रिगीस, नस्लिन एस्त्रासियो हे आमच्या भाव भयणां पासतूय आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोबे आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाळका जेजूचे भाग्योन तेरेज हाची परब संभ्रमता. ही जावन आसा आमकां व्हड परब. ते जावन आसा मिशनार आसा तांचे पात्रोन आनी आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक परगटूंक बाळका जेजूचें तेरेज आमकां उस्कायता. आमचें जिवीत आमी सगळीं ल्हानविकायेन जिवंक आनी देवाक आमच्या जिवितांतल्यान आमी परगटूंक आमकां आदार मागतासतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांची देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणया, हांव पातकी सोद करिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाचे जोन तणान उच्चारून वायट आदारून मळून विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदविदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Christ,
मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर उरिदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या तोरवय बाप असो आमी तुका वाकांता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पता सुमिया देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोसून पवित्र एकलोसून ईश्वर एकलोसून परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बो मोगाळ बापा आपणाचें किरकोळपण आनी अस्वतकाय ओळखून आपणाचेर न्हय बोगो तुजेरूच सगलो विस्वास ठेवतात त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माये मोगान घेताय. बाग्योन तेरेसाक तुवें दाखयलोले काल्तिकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय चलून व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपान पावय. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवी जियेता राज वडचळिता सासणाच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरुजाल्या कुशाल जा तिचो मोग करतल्यान सगळ्यांनो तिच्या पासत संतोष बरीत जायात. तिचें दूख करतल्या सगळ्यांनो तिच्या पासत कुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितोली तिची होड्डी जिवन तुमी दादोशी जायात आनी तिचे बोल्लोल्या होड्ड्यांतल्यान पिवन पिवन खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा एके नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी गोशगोशीत वाट्या हाला पोरी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपल्या होड्ड्यार सगल्या बालांक उबारून वतली आनी आपले उटींत ताका खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय पोरी हांव तुमकां बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमची हाडां तोंडां बरी फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात ताचे सेवकांक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सगळीं म्हणया सर्वेस्परा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गोर्व म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकायेची आशा ना. व्हडविकायेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें तोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलोलें भुरगें आपल्या आवयच्या हुस्क्यार तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायला आतां आनी सदांकाल. जबाब सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ.
बागीवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां आंकवारांची खबर करुया. ताचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण त्याच सोम्याचे काकुती विशीं विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या कालाचे अडचणी पासत जावन एकल्यान आपूण आसा त्याच बेसार रावल्यार बरें. तुका पोतीन आसा तर तिका सोडूं नाका. तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोदूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना. आनी एक आंकवा चेडू लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिवितांत घास पडटली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खोशी. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वेळ सोंपूंक पावला, देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले पोरी जेवचें. रडटात तांणी रडो नासलोले पोरी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोले पोरी. विकते घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापूर नासलोले पोरी जिवचे. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. उस्क्या मेकली तुमी जियेलोली म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलोल्या दादल्यांक सोम्याच्या वस्तूचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो ताचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्यांक संवसाराच्या वस्तूचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावंक नासलोले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचेंच पडलां. कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवीत जावन वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां. कित्याक आपूण आपल्या पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सोगोड फावो ते पोरी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावया उद्गाराक. Solves por al soy soy, solves por al soy soy, solves por al soy soy, solves por al soy soy. बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासता. कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. Solves por al soy soy, solves por al soy soy, solves por al soy soy, solves por al soy soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्योवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन सिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताच्या फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरवीं जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचे नात.
म्हणटोच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राजान सगळ्यांहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्या कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वगणली तुका क्रिस्ता. उगडपा भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागेवन जेजूची बागेवन तेरेज हाचे समरण करता, ताची परब संभ्रमता आनी ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ करून आमच्या जिवितान उत्तेजन घेवंक आमचें जिवीत आमी सगळी ल्हानविकायेन कालतेपणान देवाच्या वावरान आमी मिसळ जावंक आमकां उस्कायता. आनी हेच करूंक आमकां आमच्या दोळ्यां मुखार आयचें शुभ वर्तमान ल्हान सुपुल्या भुरग्याची देख दवरता. जेजू ह्या ल्हान सुपुल्या भुरग्याक आपणास अशीं हाडटा आनी सिसा मुखार उबो करून ताका म्हणटा, तुमी तर ह्या ल्हान सुपुल्या भुरग्या भाशेन जायना जाल्यार तुमी सुरीच्या राजान भितर सरचिनात. आनी जो कोण ह्या ल्हान सुपुल्या भुरग्याक घेता तो म्हाका घेता. म्हणजे आमच्या जिविताची चाल ल्हानवीक आनी सादी जावंक जाय म्हूण आमकां उस्कायता. आनी हेंच की आमी बागेव तेरेजाच्या जिवितान आमी पळयता. ताका लिटल फ्लावर ऑफ जिजस म्हणटा बायगो तेरेजाक. जेजूचें एक ल्हान सुपुल्लें फूल फ्रांस देशांत तें जल्मलें. तेच्या आवय बापायक 9 भुरगीं आसलोलीं. 4 जाण मेलीं आनी 5 जाण तीं उरलीं, सगळीं चेडवांच. आनी बागेव तेरेज जावन आसा निमाणी आसलीं. आनी जेन्ना बागेव तेरेज 4 वर्सांचें आसलें ताची आवय सोंपता. सगळी जबाबदारी व्हडल्या चेडवाचेर पडटा, तेजे व्हडली भयणीचेर. आनी व्हडले भयणीक तें सारकें चिटकोन आसलोलें, एक लागीं आसलोलें, कित्याक सगळी आवयची जबाबदारी ताचे व्हडले भयणीचेर पडलोली. आनी सांगता ते भाशेन बागेव तेरेज ओस्कोत बोगोर बोगोर बरें ना जातालें. एकदां ताची व्हडली भयण चिंत्ता आपूण माद्री जावचें, देखून ती कामालेट सोस्तीन भितर सोदता. तेन्ना हें तिचें दुयेंस, बागेव तेरेजें दुयेंस वाडटा, कित्याक ताचो एटॅचमेंट हे व्हडले भयणी लागीं चड आसलेलो. आनी त्या मरणाचे तोडीर कशें पावता तेन्ना ताचो बापूय नोवेना भेटयता. ती आनी ताची उरलोलीं भुरगीं एकठांय जावन बागेव तेरेजा पासत नोवेना भेटयता. पूण तेचे भलायकेचेर कसलोच आसोर पडना. पूण जेन्ना ही नोवेना काबार जातात, निमाणो दीस येता, तेन्ना सांगतात की सायबीण माय तिका बागेव तेरेजाक दिसती पडली. आनी त्या दिसा सावन तिची भलायकी जी बिगडलोली ती बरी जाली आनी तें बरें जालें. तेजें जिवीत व्हडलें न्हय, ल्हान आनी सुपुल्लें. फकत जिवितांत ताका 24 वर्सां मेवलीं. आनी जेन्ना तिणें माद्री जावचें म्हूण थारायलें, कॉन्वेंटान भितर सरलें, तेन्ना ताका जायत्यो आडकोळ्यो फावो जाल्यो. आनी अदी करून जेन्ना ती भितर सरलें तेन्ना 3 वर्सां तिका मॉपिंग करपाचें, फ्लोर धुवपाचो, डस्टींग करपाचें असलो वाव दिलो. पूण सगळे ल्हानविकायेन ल्हानपणान तिणें तो वावर केलो. तिका मिशनार कित्याक म्हणटा, ती देवाचो वार परगटूंक मिशनांत वचूंक नासलोली, घरांतूच आसलोली. तरी आसतना तिका व्हडली मिशनार, पेट्रनस ऑफ द मिशनरीज ही तिका परगोडटात. कित्याक तिचो एक हेतू आसलेलो, आपूण पाद्री पासत मागचें
आनी अदीक करून जे मिशनान वावर कोतात तांचे पासत मागचें. म्हणटूच आपल्याच्या जिवितांत सगळें तिणें मागणें हांचे पासत भेटयलें. पाद्री पासत मिशनरी वावर कोत्तल्या तांचे पासत. देखून तिका पेट्रनस केल्या. मुगाळ भाव भयणीनो, ताच्या जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दोता आसतना आमच्या जिवितांत आमी कितें आपणावंक जाता. पयले सुवातेर आमी जेजूच्या मिशनांत भाग घेवंक जाता. आमकां जेजूचें मिसांव परगोटूंक हांगा थंयसर भोवंक नाका. मिशनरी पाद्री वा माद्री आसात वा दुसरे मिशनरी ले पीपल आसात तांचे भाशेन आमकां भोवंक नाका. पूण आमच्या साद्या जिविता वरवीं आमच्या कुटुंबान वा आमच्या घरांत खंयसरूच आमी आसा तेन्ना थंयसर आमचे सादे ल्हानवी खालती जिविता वरवीं आमी जेजूचो वावर करूंक जाता. जेजूक परगोवंक जाता. जेजूक आमी अणभवूंक दिवंक जाता. आनी बायगोन तेरेजान आपल्याच्या जिवितान अशेंच केलें. ल्हान सादी खालती जिवीत मागण्याचें जिवीत जियेली आनी हे भाशेन जेजूक दुसऱ्यांक अणभवूंक अदी करून जे परगोडटात तांकां आपल्याच्या मागण्यांतल्यान तेको फावो केलो. दुसरे सुवातेर आमकां बायगोन तेरेजा शिकयता की आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचें दैव जावंक जाय. आमी सगळीं स्वर्गा राज्यांत आसूंक जाय. हें तिचें मन आसलें की एक पासून आत्मो पिडार जावचो न्हय, इफेरनांत वेचो न्हय, पूण सगळे आत्मे स्वर्गी राज्यांत वेचे. देखून जेजू म्हणटा जो कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक सोदता ताणें ल्हानवीक जावचो. एके भाशेन आमी सगल्यांनी स्वर्गीच्या राज्याची पावलां चलचीं. आमी ह्या संवसारी जिवीत जियेत आसतना आमी स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक वावुरचें. आनी स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक वावतले जाल्यार कसलो रस्तो घेवचो. तो जावन आसा भुरग्यापणाचो रस्तो, ल्हानविकायेचो रस्तो, सादेपणाचो रस्तो हो आमी घेवचो. आमचें व्हडपण आसा तें आमी पयस दवरचें. हें की जेजू आमकां हुस्कायता. मुगाळ भाव भयणीनो, बायगेवन तेरेजाक आमी आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी आमचो आत्मो आमी पिड्यार करिना जावंक, आमी सर्गीच्या राजाची वाट धरूंक आनी सगळे ल्हानविकायेन जेजूक दुसऱ्यांक अणभवूंक दिवंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ ह्या मिसाचे भेटेन मागून घेवया. अशें जावं. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सोतमानता देवा, सोर पुदिदार बापा, स्वर्गार आनी पितमीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या आंकवा मरितान चलमलो पोंचला काल ताणी कोस सोसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलोन ताका आनी पिलो तो मल्ल्या मदीं देंवलो सिसा अनाटलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सुरबुरिदा देव बापाच्या उज्यान बसला तुवें तावन जिवे आनी मनाची मसबी करून येतलो सतमानता पवित आत्म्यांक कातोलीक पवित सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसाने कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. भेटवणेक आमी गायन गावया. वेदीचे उंड्या सवे C40 पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवे आमची काळजां Sura
म्हज्या भावभणीदो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देव बापाक मानत असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोट मानून घेवं. भोव कोणवाळ्या बापा, कालदिकायेचे विस्वासाचे आनी मोगाचे सोर मनशाचे सडवणे पासत तुका समर्पिल्लें. भाग्यो तेरेजाचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेंच तिचे सगूण आमच्या काळजांनी वाडय म्हूण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानान मनशाचे सडवणे पासत तुका भेटवता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ही सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. आमी करून सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोतांचे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलोलें त्या भक्तां पासत तुज्या वेचित्र मोगाची मांडावळ आमी बाकाणटा. आपल्या ओरोंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितान तूं आमकां चाकोवंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगन, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. पयलो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गूर परगोटुया. सुमया जेजू, तुजें मरण आमी समरुमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी येवन रेखता.
बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवताल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के पृथ्वीची विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पडसुडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये बागेवन झुजे तुज्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन पुतां आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. बायो तेरेजान आपल्या ल्हान सोपुल्या जिवितान कालतिकायेन जिवन तेणें जेजूक परगोटलो. आमचें जिवीत आमकां जायतीं वर्सां देवान फावो केल्यान आनी ह्या जिविता वरवीं आमकां देव जायती देणी फाव करता. तातूंतल्यान आमी ताका परगोटूंक आमच्या जिविताची चाल ल्हानवी कालती सादी भुरग्यां भाशेन जावंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, जें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सवस्काय भलायकी पेखोवणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाट्टान बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकादांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. जेजून आमच्या सम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो तो जिवा जेजू आमचो सर्वंडार ताचे आमी विस्वासी चाकरां जावन ताकाच आमी परगोटूंक हो जेजू आमच्या काळजान येता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितोरीचे म्हाका फावना पूण म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू मोगाच्या आकट्या जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना हें गायन गावुया. आर 15 पान 182 आर 15 पेज 182. जेजू मोगाच्या आकट्या आमची आसुरी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आकट्या आमची आसुरी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या उभी राहूया. प्रार्थुया. प्रितेच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं बागयोन तेरेजाच्या काळजा वरवीं आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगाच्या उजव्यान दिसान दीस ओदीक पेटोय आनी सगल्या मनशाक तुजी आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवंक आमच्या बेसा पोरमणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार
निरपराधी काडिस्ताचें आमी गायन गावुया आर 19 पान 191 आर 29 पेज 191 पयलो दुसरो आनी सवो श्लोक. म्हजें जो तुमचे घेयात आनी म्हजे सीस जायात. कित्याक हांव शांत आनी खात्या काळजाचो. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुताचें काळीज आमच्या पातकांनी विणलें. तातूंत मोगाची शीम मेर नासलोलें भांडारां दयाळपणान आमकां तूं वाडटाय तर आमच्या भोक्तीपणाचो मान तुका दिवंक आनी त्याच बरोबर फावो तें फारीकपण दिवंक आमकां उपकार कर. तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. शेवटाचें गायन आमी गावुया. जेजू काळीज तुजें आर 14 पान 182 आर 14 पेज 182. जेजू काळीज